श्री लक्ष्मीनारायण रामनाथ प्रसन्ना शिवरात्रीच्या पर्वकालारी आम्ही विशेष प्रसार घेऊन हांगा इल्ल्यासाठी आता कामाक्षी देवालय अर्चक जावन आशिल्ले वेदमूर्ती श्री मुरलीधर भटमाम आमकां हांगाचे सानिध्या बग्गे तशीची शिवरात्री कालारी हांगा कामाक्षी देवा जावचे विशेष सेवे बग्गे सांगता म्हणून हांव युथ ऑफ GSB विवर्सा तर्फेन निमगून घेत भटमाम. चंडवीराम चंडमायां चंडमुंड प्रभंजनीं तां नमामि च देवीशीं कामाक्षां चिन्तयाम्यहम् अणिमादिगुणोदारम् अकाराद्यक्षरात्मिकाम् अनंतशक्तिसहितां कामाक्षां चिन्तयाम्यहम्. सर्व युथ ऑफ GSB बांधवांक आणि पळित लोकांक हार्दिक शिवरात्रीच्या हार्दिक शुभाशय. मेन म्हळ्यारी हांगा रामनाथ इंदू रामनाथ प्रधान जावन आसा जाल्यार हिची रामनाथाचा समान हक जो दिसले कामाक्षी देवी म्हळ्यार ही परगुळावी म्हळ्यार हांगा परगुळावीक मेन अधिकार आसा म्हळ्यार प्रसाद दितना सुद्दां पयले कमिटी दिवचे पयले परगुळावीक आपोवंक घेवन परगुळावी कोणी आसावे म्हणून तांकां प्रसाद दिवन ताजे नंतर कमिटी दिताची. तशीच म्हळ्यार कामाक्षी परगुळावी हांगा रामनाथ पंचिष्ट आणि कामाक्षी पंचिष्ट म्हणून दोन आसाच. रामनाथ लक्ष्मीनारायण शांतेरी सिद्धीनाथ बेताळ हे एक पंचिष्ट आणि कामाक्षी आणि काळभैरव म्हळ्यार एक पंचिष्ट. मेन म्हळ्यार कसं म्हळ्यार हांगा पयले रामनाथ पंचिष्ट एक आशिल्ले म्हळ्यार लोटली गांवांत. ताजे नंतर पुरातन म्हळ्यार एक 100-250 वर्सां पयलीं सादारण आसताले तेन्ना एक अग्निशर्मा म्हणून एक ब्राह्मणाक ताका एक दृश्टांत जालें की म्हळ्यार ते एक कामाक्षी एक मूर्ती आसा म्हणून ते सदां त्या वेळार तो घेवन आयलो. त्या नंतर ते मध्ये एक सांगशी घटण घडली. आता शिरोडा ते आता जे कितें कामाक्षी म्हणून आसा तिची मूर्ती आशिल्ली. ताजे नंतर ते प्रतिश्ठा जाल्ली थंयच्यान ताका उबो नाडचें जालें ना. त्यांची संदर्भार अनेक हांगाचे एक महाजन एक ब्राह्मण म्हणचे आडना ताका कंचीन दृश्टांत जालें की आपूण थंय आसा एक स्थानाक गेले तेन्ना ताका थंयच्यान ती मूर्ती ही आतांची मेन प्रधान मूर्ती आसा ती दृश्टांत जाली ताका. थंयच्यान तो ते घेवन हांगा लोटलीन प्रतिश्ठा केली. ताजे नंतर ते हांगा प्रतिश्ठा जाली. हांगाचे म्हळ्यार विशेश म्हळ्यार कामाक्षी म्हळ्यार दुर्गा स्वरूपिणी महालक्ष्मी अवतार म्हळ्यार थंय शांतेरी जाली. शांतेरी म्हळ्यार पार्वती जाली. हांगा कामाक्षी म्हळ्यार लक्ष्मी दुर्गा स्वरूपी जेवण आसा. आणि विशेष रुपार कसं म्हळ्यार शिवरात्री जावं नवरात्री जावं रामनाथा बरोबर ती कामाक्षीच उत्सव होता. आणि नवरात्रीन प्रतिपदातुल्यान दशमी पर्यंत कामाक्षीला उत्सव आसा. रामनाथाला दसऱ्या दिसाक मकरोत्सव मेन आसा जाल्यार हिची रामनाथ वर्षी कामाक्षी वता. आणि शिवरात्री एकादशींची माघ वद्य द्वादशीतुल्यान फाल्गुन द्वितीया पर्यंत कामाक्षी आणि रामनाथ हांगे वर्षी शांतेरी 2 दिवस आसा जाल्यार मेन दोग लोकल उत्सव आणि अमास जाल्यार तशी शिवरात्री उत्सव समाप्ती जाता. म्हळ्यार 2 ते कडेन महाजनांना 7 दिवसांत आमच्या स्वामीन सांगिल्ले प्रमाणे एक उत्सव म्हणले नंतर एक 7 दिवसांत पर्व काल जावका म्हणले का 2 दिवस वाडयलो तेन्ना शांती लोक ते 1-2 उत्सव तरीचे एक्स्ट्रा धरून गेले. आणि शिवरात्री उत्सवा वेळार आता पालखी तुम्ही पळयली आसता पळोवचा दोन्ही पालखी भायर गेलीची जाल्यार रामनाथ भितर रामनाथ मात्र भितर येता. कामाक्षी कसं करता म्हळ्यार वयरची नाटक पळयता नाटकां बसता नाटक जाल्यार ते शींची भायर भितर येवन रात्री पूज जाता. जाल्यार शिवरात्री पर्व कालार कसं करता म्हळ्यार कामाक्षी भायरी उरता. फाल्यां दिसाक रथोत्सव उरता सकाळी 5 घंटे. ते रथोत्सव तिची वता सकाळी तिची वचून घेवन ताजे बरोबर येता. ताजे नंतर भितर येवन सकाळी 7 घंटे 5 दिवसा रात्र पुजे फाल्यां सकाळी जाता अशी. ताजे नंतर फाल्यां 5 घंटे परत आनी उत्सवात वता. म्हळ्यार प्रधान उत्सव कसं म्हळ्यार रामनाथ आनी कामाक्षी उत्सव म्हळ्यार शिवरात्री जावं नवरात्री जावं. आणि हे मूर्ती कसं म्हळ्यार महालक्ष्मी स्वरूप आशिल्ली देखून हांगा प्रति अमावस्येक पालखी उरता. मस्त लोक येताची 100-150-200 लोक गांवच्यान परगांवच्यान मुंबयच्यान बी येताची. कामाक्षीले एक आराधन केलें तांकां बरोबर एक बरेंपण आसा अशी आसा. आणि डेली आता सान मूर्ती सांगा ती मूर्ती म्हळ्यार मळी लावची प्रसादा मळी लावची लोक येताची. हाक कामाक्षीचे कुळ म्हणून लोक आसाची म्हळ्यार पै कुटुंब कोंडिण्य गोत्री पैय नायक चित्ताल शानबाग ताजे नंतर कुंकळेकर सडेकर रथाभोली आणि सिलीम खान म्हळ्यार मुस्लीम म्हणून लागताची जाल्यार गोंयकार मुस्लीम नाही ते सिलीम खान म्हळ्यार हांगाचे एक पोर्चुगीज काळात तांकां एक घराणे एक ते दिल तसाले एक शेणवी सिलीम खान त्या वरच कुळावी लोक आसाची. तांणी कामाक्षी प्रधान कामाक्षी मानतात. तांणी भेट घेवची प्रथम म्हळ्यार पयले कामाक्षी भेट घेताची. ताजे नंतर काळाभैरव भेट घेताची. ताजे नंतर रामनाथ ताजे नंतर शांतेरी बेताळ सिद्धीनाथ अशी तांकां एक परत आसा कामाक्षी लोकांक अशी तांणी शिवरात्री वेळार नवरात्री वेळार अशी प्रत घेवन अशी तांणी प्रधान जावन भेट घेताची.
आनी लोकाल वर्गाचे एक प्रसाद गेले निमित्तानं हांगा मेन 2 प्रसाद कामाक्षी आनी बेताळाक मस्त लोक प्रसाद येताचे शांतेरी आसा तांगे कुळा भिजन आसाची जाल्यार मेन म्हळ्यार कामाक्षी कुळ हांगा प्रसाद घेताचे आनी हांगा ना जाल्यार भटमामा अडचण आयली ना हांगा सणेचे उत्सव गिसव आसा तांकां अर्जंट आसा म्हणून जाल्यार तांणी दुसरे कडेन हांगा जाल्यार हांगा नाल्ल कांडलो न्हू देवालय प्रार्थना करूंक न्हू आमी ते प्रसाद घेताची अशी म्हणून हें समजून तांणी ते प्रसाद घेताचे पळय तांकां एक देवाला अनुग्रहान की एक तांकां बरें दिसलें आसा तांणी येवन आमकां सांगताचे देवान अनुग्रहान आमगेलें काम जालें आनी आमी ते देवाक नाल्ल कांडलो वल्ले आमी ते आमगेलो प्रसाद घेतलो अशें म्हणून सांगताचे देवाल येना हांव आतां म्हगेलें मूळ गांव म्हळ्यार भटकळ वडेर मठ जाल्यार हांगा येवन येवन हांवें 20 वर्स सुमार जालें जाल्यार देवाल अनुग्रहान आमकां हांगाचे एक अनुभवा प्रमाणे मस्त लोकांनी सांगलें मस्त कामाक्षीलो अनुग्रह आसा म्हळ्यार हांव मिगेल वर्गाचे एक खंयचे कस्टमर एक दृश्टांत रुपार हांव आयलो तसलें कामाक्षीलो अनुग्रह म्हणचे हाडना तसलें एक काणी मस्तोड काणीच ती जाल्यार देवालाच एक कारणीक आसा मस्तोड आसा आनी देवाला अनुग्रहान सगळ्याक बरें जावं आनी उत्सव आयलो वर्गाची तांगेल्या कुटुंबाक सर्वीस बरें जावका उद्योग वेवसाय बरें जावका सायबिणी पूर्ण अनुग्रह ते कुटुंबा मेळून न्हू मुखार अशी पर्व कालार की तांकां देवाक येवंक केन्ना येवंक सेव करता म्हणून दिसता की त्यांनी येवन तशी देव भाग्य प्राप्त करूंक म्हणून हांव सर्वांक देव देव बरें करून मागता सवयवर जावन हांगा विराजमान जावन आशिल्ली देवी कामाक्षी देवीले अनुग्रह कशी आसा भक्ताल वयरी तशीची भक्तजनाले हांगा खंयच टायमार येवन तांणी खंयच सेव करता ती म्हणून भटमामान सांगिल्लें आसा विशेष दृश्टांता बगे वरके सांगिल्लें आसा भटमामा हांव तुमकां यूथ ऑफ GSB विवर्सा तर्फेन धन्यवाद सांगता तुमकां वरके हांव ह्या इतलो वेळ व्हिडिओ पळयल्याक धन्यवाद सांगता धन्यवाद रामनाथ नमोस्तु ते जय सुंदरांग नमोस्तु ते नीलकंठ नमोस्तु ते जय रक्ष मां शरणागतं रामनाथ नमोस्तु ते जय सुंदरांग नमोस्तु ते नीलकंठ नमोस्तु ते जय रक्ष मां शरणागतं रामनाथ नमोस्तु ते जय सुंदरांग नमोस्तु ते नीलकंठ नमोस्तु ते जय रक्ष मां शरणागतं कोटि सूर्य समान कांति सुशोभितानन मंडलम् कञ्जलोचनमद्भुतं सुरपुष्पहारमगोचरं क्षीरसागरमन्थनोद्गत घोरविषसंसेविनं रामनाथ विलोलताण्डव नर्तन प्रिय रक्ष मां रामनाथ नमोस्तु ते जय सुन्दरांग नमोस्तु ते नीलकण्ठ नमोस्तु ते जय रक्ष मां शरणागतं दक्षयागविघातकं शिवमीप्सितार्थप्रदायिनं भस्मरागविभूषितं नवबिल्वपत्रसमर्चितं देवतासुरवन्दितं घ्रिसरोरुहं परमेश्वरं रामनाथ विलोलताण्डव नर्तन प्रिय रक्ष मां रामनाथ नमोस्तु ते जय सुन्दरांग नमोस्तु ते नीलकण्ठ नमोस्तु ते
पुण्यकथानकम् वेदगम्यमनामयं गजवक्त्रषण्मुखमण्डितं लोचनत्रयमुग्रतेजसमुद्भवं त्रिपुरान्तकं रामनाथविलोलताण्डव नर्तन प्रिय रक्ष माम्। रामनाथ नमोस्तुते जय सुन्दरांग नमोस्तुते नीलकण्ठ नमोस्तुते जय रक्ष मां शरणागतम्। कृत्तिवाससमुत्तमं घनसारगन्धसुवाससं भक्तकष्टनिवारकं वृषयानकं नगनायकं सर्वमृत्युभयापहं दुरितापहं भवतापहं रामनाथ विलोलताण्डव नर्तन प्रिय रक्ष माम्। रामनाथ नमोस्तुते जय सुन्दरांग नमोस्तुते नीलकण्ठ नमोस्तुते जय रक्ष मां शरणागतम्। रुण्डमालिनमन्धकान्तकमाशुतोषमनिन्दितं मृत्युभीतमृकण्डुबालकपालकं वरदायकं भानुवंशललाम राघव पूजितं प्रमथाधिपं रामनाथ विलोलताण्डव नर्तन प्रिय रक्ष माम्। रामनाथ नमोस्तुते जय सुन्दरांग नमोस्तुते नीलकण्ठ नमोस्तुते जय रक्ष मां शरणागतम्। शैलराजविहारिणं करशूलडमरुगधारिणं शैलजाश्रितचारुवाम शरीरिणं सुमनोहरं शैलतुल्य सुकेशिरं भवमष्टमूर्तिमनागसं रामनाथ विलोलताण्डव नर्तन प्रिय रक्ष माम्। रामनाथ नमोस्तुते जय सुन्दरांग नमोस्तुते नीलकण्ठ नमोस्तुते जय रक्ष मां शरणागतम्। रागभोग सुदूरभासुर नागहार जटाधर कम्बुकन्धर चन्द्रशेखर मारहर गङ्गाधर वन्दिताखिल लोकवैभव शर्वभैरव श्रीकर रामनाथ विलोलताण्डव नर्तन प्रिय रक्ष माम्। रामनाथ नमोस्तुते जय सुन्दरांग नमोस्तुते नीलकण्ठ नमोस्तुते जय रक्ष मां शरणागतम्। दुःखतर संसार सागर तारणैक सुखाश्रयं देवते पद पंकजं परमाश्रये करुणाम्बुधे दोषपूरितमादराक्षणु दोषहर जगदीश्वर पुष्टिवर्धन तुष्टिवर्धन तावकं परिपालय रामनाथ नमोस्तुते जय सुन्दरांग नमोस्तुते नीलकण्ठ नमोस्तुते जय रक्ष मां शरणागतम्। श्रीनिवास तनूज कीर्तितमष्टकं तव तुष्टये
ये पठन्ति निरन्तरं खलु प्राप्नुवन्ति मनोरथं त्वां विना मम नास्ति शङ्कर भूतले गतिरन्यथा दीनवत्सल मां न विस्मर रामनाथ कृपां कुरु रामनाथ नमोस्तुते जय सुन्दरांग नमोस्तुते नीलकण्ठ नमोस्तुते जय रक्ष मां शरणागतं रामनाथ नमोस्तुते जय सुन्दरांग नमोस्तुते नीलकण्ठ नमोस्तुते जय रक्ष मां शरणागतं देव ताराबलं चन्द्रबलं देव विद्याबलं देव लक्ष्मीपदेश्वरामि सुमूर्ते सुलग्ने सावधान वसिष्ठवागीश्वराभ्यागमः कुलदेवता दिनपत्रिकाः प्रारम्भ सुमुहूर्तमस्तु
भक्ति धीरे रामनाथा काम हर सदा शिव विश्वनाथा राम भक्ति धीरे रामनाथा काम हर सदा शिव विश्वनाथा राम नाम शिवरात्रीच्या पर्वकालारी श्री रामनाथ देवस्थानांतू सेंट्रल गव्हर्मेंट युनियन गव्हर्मेंटा मिनिस्टर जावन आशिल्ले श्री श्रीपाद नायक मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टुरिझमाचे विशयारीची गोवा मस्त फेमस त्यांची विभागाचे मिनिस्टर ऑफ स्टेट श्रीपाद नायक हांगा आयिल्ले आसा प्रति वर्स तांगेले हांगा सेवा आसा रामनाथी देवस्थानाक तुमकां हांगा देवाले अनुग्रह अनुभव कशें जाला म्हणून आमगेले युथ ऑफ GSB विवर्सांक सांगता म्हूण निमून घेता. सगळ्यांक नमस्कार. आजच्या या महाशिवरात्रीच्या या महापर्वाच्या उत्सवाक आयिल्ले सगळ्या भक्तगणाचे हांव म्हजे वतीन स्वागत करता. देव रामनाथा कडेन मागता की सगळ्यांक आयुष्य आरोग्य सगळें कितें दिवचें सुखी करचें ही प्रार्थना सगळ्यां पयलीं करता. श्री रामनाथ देवस्थान हे गोंयांतलें एक नामांकीत देवस्थान. ह्या देवस्थानाचे उत्सव कमिटी ज्या पद्धतीन मनापासून मोठ्या उत्सवान साजरे करतात. आजचे शिवरात्रीचे महापर्व महोत्सव दर वर्षी असो साजरो जाता आणि हजारो लोक या उत्सवाक सहभागी आहेत. मागीर कोळावी आसतले महाजन आसतले भक्तगण आसतले हजारो लोकांचे हांगा ह्या देवा कडेन येणें जाता आणि देवाचे सान्निध्यान येवन तांकां आशिर्वादूय मेळटात. आणि म्हणून प्रत्येक वर्सा जो कोण एकदां आयलो मनीस परत कंटिन्युअस ह्या देवस्थानाक येवन वता. आमी भाग्यवान आसात की ताजी श्री रामनाथाची कृपा सगळ्या देवतांची कृपा म्हणून हांगा सेवा करपाची एक संदी आमकां ल्हानपणा पासून मेळ्ळी. फाल्यां सकाळी जो रथोत्सव जातलो तो आमचे गांवाची जबाबदारी. आमचे तरुण भुरगे बाकी सगळे देवस्थानाचे इवन पुजारी सुद्दां सगळे उमेदीन देव रामनाथाचो रथ सकाळी आनी मागीर परत सांजचो 4 सांजचो असो जी सेवा जी आसा ती ही आमी दर वर्सा हांगा करतात. ह्या देवस्थानाचो इतिहास जर पळयलो जाल्यार तातूंत खूब खोल वचचें पडटलें. परंतु ह्या देवस्थानांत हांगसरल्या ह्या सगळ्या संपूर्ण गोंयचो एकवट ह्या गांवचो एकवट आनी आपले आशिर्वाद दिवपाचें जें काही हें आसा तें एक वेगळेंच आसा. तुमी मना ज्या भावान तुमी प्रार्थना करतले ज्या भावान तुमी मागतले ते प्राप्त जाता हो म्हजो स्वताचो अनुभव आसा. हांव ल्हान आशिल्लो आनी हातूंतल्यान कदाचित म्हज्या वडिलांनी म्हाका खंय तरी पयशे 4 आणे दिले जात्रेक वचपाक शिवरात्रेच्या. हांवें येवन सांगून 4 आणे हांव कितें करतलो. देवा तुजी जबाबदारी. हांव जेन्ना फुडल्या वर्स येतलो म्हज्या बोल्सांत पयशे आसूं जाय तातूंतल्यान तुकांय भेट दिवपाक म्हाज्या बोल्सांचो खर्च करपाची ताकद म्हाजी आसूंक जायी. आनी खरोखरच दुसऱ्या वर्सा जो आयलो तो एक स्वताचो अनुभव तो अनुभव वेगळोच आशिल्लो आनी खंयच आनी फाटीं वळोवंक पळोवंक दिवना. तर त्या दिसा पासून हळू जी काही प्रगती जी कितें जाली तो स्वताच्या कश्टाचेर जी प्रगती जाली ती आनी आज जें कितें स्थान म्हाका मेळ्ळा ही तांचीच कृपा आसा अशें म्हाका मनाक दिसता. ह्या देवस्थानाचे मॅनेजमेंट अति उत्कृश्ट सुंदर. हे जो काही ल्हान मनीस धरून मागीर तो म्हाजो जावन कुळावी जावन त्या पद्दतीन सन्मान ह्या हातूंत मेळटा. आनी म्हणून एकतेची भावना ह्या सगळ्या कमिटीचे हे सगळें काम एकूण तांची सगळी परंपरा हे पळय नंतर एक एकतेचो भाव हांगा जाता आनी एकताचो परमेश्वर अशें आमी मानतात आनी सगळ्यांक ते बरी बुद्ध दिवन हांगसरले उत्सव गांवचे बरेपण सगळ्या महाजनाचे सगळ्या कुळाव्याचे बरेपण हे हांगा जाता आनी देव रामनाथ हे सगळे साध्य करून दिता. खुबश्यो गोश्टी आसात केन्ना लाँग इंटरव्यू आमी घेवया परंतु आज ह्या काळांत हांव परत एकदां कमिटीचे उपकारी आसा की सुंदर अशें वेवस्थापन ह्या हितून मेळटा आनी दर वर्सा उत्सवां जी काही भर पडटा की अजून म्हणले त्या प्रमाणे की प्रत्येक जो मनीस येता तो नव मनीसांक घेवन येता आनी देव रामनाथ
ताचो आशिर्वाद ताचो आशिश सगळ्यांक दिता ही खूब म्हत्वाची गोष्ट आसा. मस्त चंदायरी सविवर जावन तांणी तांगेलो अनुभव सांगिल्लो आसा. आनी एक पटी हांगा देवाल्या पांयमुळा आयलेलो प्रति वर्स तो देव ताका आपोवन घेता म्हळ्यार बारी चंद्रितेरी श्रीपाद नायक मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टुरिजम युनियन गव्हर्मेंटाचे मिनिस्टर जावन आशिल्ले श्रीपाद मामान आमकां सांगिल्लो आसा. युथ ऑफ GSB विवर्सा तर्फे हांव तुमकां धन्यवाद सांगता. धन्यवाद. जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथव्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि. बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वमरोगता हनुमत्स्मरणा भवे. जय जय हनुमान जय गुरु जय जय पवन 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 जय जय
दामोदराय श्रीरामनाथाय महादेवाय ते नमः। नमः ते बरडेगा शंकरा, नमः ते बरडेगा शंकरा, नमः ते बरडेगा
Thank you.